दुसऱ्या दिसा आत्मिक विवेक ह्या विशयाचेर आमी नियाल करतात. मानेवंत आग्नेल आत्मिकायेच्या मोनान जाणवीक उजवाड आपणायता. जेन्ना आमी देवाच्या उतराक कान दितात, पवित्र आत्म्याच्या सुचोवणेक कान दितात आनी एकामेकाक आयकून घेतात, तेन्ना आमी आत्मिक विवेक घेवंक पावतात. दिसा दिसपट्टे संबोवन नवसरूंक आयकोन घेवप गरजेचें. मानेवंत आग्नेल थोड्या उतरांचो मनीस त्याग करून आनी पवित्र साग्रामेंता सामकारा मागणे करून ताणें आत्मीक सुचोवणेक कान दिलो आनी संवसारी वस्तू सोडून दिल्यो. देवाच्या मोगाचो एकचार अणभवलोलो मनीस तो आसलो. अणभवलोलो जेजू ताच्या मुखामळार दिसून येतालो. येयात आनी देवाची कृपा अणभवात. ह्या मिसाची इतिहासावा दिनवासता आनी फामिलीक बरी भलायकी मागता लिगोरियो आफोन्सो आनी फामील सांत इस्तेवतान. दिनवासनेचे मीस भेटयता एंथनी फेर्नांडीस कोलवा थावन. एस्विन फेर्नांडीस हाका जल्मा दिसा बरी भलायकी मागता आसीस फेर्नांडीस आगासय थावन. पिलार संस्थेचे लौकीक वांगडी आत्मीक भावा भयणाचो पोंगड आयज आमचे मोदें आसा. तांचे पासत, तांच्या कुटुंबा पासत, तांच्या वाव धंद्या पासत देवा लागीं ह्या मिसा बलिदानांत आमी मागुया. सगळीं उबी रावन यादनिकांक येवकार दिवया. Stani soltanto ca Busquia contin soltanto ca Kushal poran soltanto ca Soglet kodin soltanto ca Disafantoru detana Calzantle utka soltanto Disać che s'opposo Tuca donia te betoita Son costani soltanto ca Puschia contin soltanto ca Social poran soltanto ca Soglet core soltanto ca Stani soltanto ca Puschia contin soltanto ca Kushal poran soltanto ca Soglet kodin soltanto ca बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. येवकार तुमकां सगल्यांक. आयज नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचो विशय मानेवंत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जानवायेची दिवती आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेक कान दिवन देवाचें उतर नियाळूंक आनी मागणे करूंक आनी क्रिस्ती जिवीत जियेवंक मार्गदर्शन मेळूंक गरज. जे पुरी मानेवंत आग्नेलान क्रिस्ती जिविताक गोवाय दिली, तशेंच आमी आमच्या जिवितांत वावरूंक देवाची कृपा ह्या मिसा बलिदानांत मागुया. आणि मोगाल बाबा भयणीनो,
जशें सुरवातेच्या उतरांनी आमी आयकलां आयज केरीत भाशेन पिलार संस्थेचे आनीक एक वांगडी कशे ओतमीक भावा भयणां दर एका गांवांची हांगासर एकठांय जाल्यांत आनी तांच्याच मागण्याच्या आदारान तांच्याच बरेपणान पिलार संस्था अदीक करून मिशनार वावर व्हडा उमेदीन आनी उर्बेन करतात. आयज आमी सगळीं मेळून तांचे पासत केरीत भाशेन मागता. तिवूय आमचे पासत दिसपटी मागतात आनी हो सोयग घेवन आमी तांचे पासत एक नवेन भेटयता. पाद्र आग्नेलान तुमचेर आनी तुमचे कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद घालूं. तुमचे सगळीं मागणी इंतेसांव एकठांय करून पाद्र आग्नेलाचे मजतीन आमी देवाक उबारता. आनी पवित्र रितींत फावो ते परी वांटो घेवंक आमी सगळीं वसक्त खंयसर ना खंयसर आमी चुकल्यांत मिसाचें बलिदान आमकां सगल्यांक फळादीक जावंक आमचे पयले असक्तायेची आमचे पातकांचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागोया. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बायगून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांनी भोगता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आनी आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. आमेन. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. Krista kaklutko, Krista kaklutko, kaklutko. Somia kaklutko, somia kaklutko, kaklutko. प्रार्थुया. महिमा देवाक उंच सोर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करताव. आमी तुका दिन वाचताव. तुज्या तोर वैभव बापासत आमी तुका वाखाणताव. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेले तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकलूत कोर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. सोर पदवेदार देवा आमच्या कोनवाल्या बापा आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कोर. अशें ओतम्याक आनी कुडीक कसलीच आडकोड नासतना खुशाल मनान तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. आनी आयज केरीत भाशेन हांगासर एकठांय जाले आमच्या ओतमीक भावा भयणाच्या दर एका वांगड्याचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. हो उपकार आमी मागता आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन.
जाणबायेच्या पुस्तका वेलें वाचप. जाणबाय पळजोळीत तिचो पळजोळ उणो जायना. तिचो मोग करतात ती तिका रोकडीच सोदून काडटात आनी सोदतल्यांक ती मेळटा. आपणाक आशेतल्यांक आपणाची वळख दिवंक ती आपुणूच फुडें सरता. भोव सकाळीं तावन तिका सोदतल्यांक कसलीच आडकोळ सांपडची ना. ती तुज्या दाराशी बसलोली तुका मेळटली. तिचेर चीत दवरूंक सोंपून जाणबाय. तिचे पासत जागरण करून रावता तो रोकडोच हुस्क्या मेकळो जातलो. आपणाक मानवतात तसल्यांक सोदूंक ती आपुणूच सगल्याक भोंवता आनी तांचे वाटेरूच मोयपासान तांकां दिश्टी पडटा आनी तांच्या सगल्या चिंतनांनी ती तांकां भेटता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब जावं दी. देवा मुशा देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सगळीं म्हणुया. देवा मुशा देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. सुकी भूंय उदकाक रावता तेच परी म्हजो आत्मो तानेला तुका देवा. म्हजी कूड तुका ओतरेकता पवित्र जाग्यार तुज्या. मोगाच्या देवा म्हज्या दी म्हाका तुजें दर्शन. काळीज म्हजें आशेता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तुज पदवी आनी मोहिमा रावता हांव पळोवंक बगूंक. तुजो मोग जिवा परस हांव लेखतां म्हज्या देवा. म्हजें वोंड तुजी तोखणाय करतलें निरंतरी. दिसान दीस तुक दिन वाचता हात जोडटां तुज्या नांवांक. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. पोटभर जेवलेले परी म्हजो आत्मो दादोशी. म्हजें वोंड मुरगडटलें तुजें किर्तन गायतलें. आड पडलो जाल्यार बाजेर तूं उगडास करीत आसा. सगली रात म्हजें काळीज तुजेरूच दवरलां दिसता. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. तूं जालोय सर्वेस्परा म्हजो एकलोच आस्कारी. तुज्या पाक्यांचे सावळेंत खुशालकायेन मुरगडटा. हो पळय म्हजो आत्मो तुकाच तो चिटकून रावता. उजवो हात तुजो उबार तूंच म्हाका दयेन सांबाळ. जबाब. देवा म्हज्या देवा म्हजो आत्मो तुका तानेला. भाग्यवंत पावलून तेसोलिनिकांक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. भावा भयण्यांनो, बरवसो नासलोल्या हेरा मनशां परी तुमी कोणती बरी जायना जावं मरणाची न्हीद न्हिदल्यान तांचे विशीं सोद ते तुमी जाणो जाल्ली म्हाका जाय. जेजू मेलो आनी पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी तर सोत मानता. तेच परी जेजूचेर भावात दवरून मेल्ल्यान तांकां देव तांचे बराबर पोत्तून हाडटलो. सोमयांची शिकवणेंतली आमी तुमकां सांगचे आसा तें हे. सोमी येता तेन्ना आमी जिवी उरतल्यांव ती. मेल्ल्यान तांचे आदी विंचिना तर हुकूम परगटल्या महादेवदूतांचो ताळो गाजतलो आनी देवाचो कन्नो वाजतलो तेन्ना सोमी आपूण खाशा
स्वर्गावेलो देंवतलो आनी क्रिस्ताचेर भावात दवरून मेल्ल्यांती पयली पुनर्जीवन जातली. त्या उपरांत आमकां तेदना पर्यान जिवी उरतल्यांक क्रिस्ताक अंतराळार मेलचे खातीर तांचे बरोबर कुपांचेर उखलून वतले. म्हणटोच आमी सदांकाल सोमिया बरोबर आसतल्यांक देखून ही उतरां मनान दवरून एकामेकाक बुजवण दियात. देवाचे उतरे. उद्गार. Bapacie utortu, tacia moga cicho borsa. Jezu, caro cantu zwartu, amka bapa shipa unge. Alleluia, alleluia. Survispor तुमची सोवी आसूं. तुमचे सवे आसूं. माती वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान. तुका सोमिया. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. आपल्यो दिवल्यो घेवन न्हवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरतल्या 10 आंकवारी भाशेन सुर्गींचे राज. तांतल्यो 5 पिशाळ आनी 5 शाण्यो आसल्यो. 5 पिशाळ आंकवारांनी दिवल्यो घेतल्यो खऱ्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेवंक ना. शाणयांनी दिवल्या बरोबर आपल्या आयदनांनी तेलूय व्हेलें. न्हवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेवूंक लागल्यो आनीक निंदल्यो. पूण मोयद्यानेर बोब आयकूंक आयली. पळयात, न्हवरो पावत येता. ताका स्वागत दिवंक भितर सरात. तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवाऱ्यो उठल्यो आनी आपल्यो दिवल्यो तयार करूंक लागल्यो. पिशाळांनी शाणयांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिवल्यो पालवतात. पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, एका वेळार तुमकां आनी आमकां पावशें तेल ना जायत. विंगतल्यांगेर वचून तुमी तेल घेतल्यार बरें. त्यो तेल विंगते घेवंक येता म्हणसर न्हवरो पावलो. तयार आसलेल्यो तो ताचे बरोबर लग्नाच्या वस्र्यान भितर गेल्यो आनी दार बंद जालें. उरलेल्यो आंकवाऱ्यो उपरांत पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा आमकां दार उगड. पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणी सांगतां, हांव तुमकां वळखना. म्हणटूच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळो. जेजू क्रिस्ताचें शिवर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. जेजूची उतरां दी. हांव तुमकां खरेपणी सांगतां की हांव तुमकां वळखना. आयज जेन्ना आमी ह्या विशयाचेर नियाळ करता, मानियोत आग्नेल ओत्मीक आकारणे वरवीं जाणवायेची ड्युटी आपणायता. ओत्मीक आकारणे वरवीं ही जाणवाय आपल्या जिवितान घेता म्हूण आयज आमी नियाळ करता. मोगाच्या इश्टानो, ओत्मीक आकारणी आमकां सगल्यांक गरजेची, जरी तर आमी जाणवायेन क्रिस्ती जिवीत जिवंक सोदतात जाल्यार. जरी तर
ओत्मीक आकारणी ना आमी जाणवायेन जिवीत जिवंक पावचे नात. कितलीं उदाहरणां आसात पवित्र पुस्तकांत. जावं तो जोनास प्रवादी ओत्मीक आकारणी न्हय, आपणाक जाय तें करूंक सोदतालो. दोग चोरते, दोगूय चोरां मदें एकलो जैतिवंत जालो जाल्यार दुसऱ्यान म्हणलें मार जोख. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, क्रिस्ती जिवीत जियेतली जाल्यार आमकां सगल्यांक ओत्मीक आकारणी गरजेची. कितें बरें कितें वायट. जायते फावटी आमी जाणात कितें बरें आनी कितें वायट तें, तरी आसतना तें बरें आसा तें आमी करूंक सोदिनात. परते जाल्यार मागीर पावलो म्हणटा ते भाशेन जिवितांत वायटूच घडटा. असले वेळार ही आकारणी ओत्मीक आमकां गरजेची जाणवाय विचून काडूंक. मोगाड इश्टनो, 1820 वर्साकूय पीटर रिचली हो भुरगो वो दादलो लंडनदान ऑस्ट्रेलियांत वचूंक भायर सरलो बोटीचेर. ही खरी घडणी जी घडलेली तुमी गुगलाचेर उपरांत पळोवंक जाता. 1820 वर्साकूय हो पीटर रिचली लंडन टावन सिडनी वचूंक भायर सरलो. कांय कारणाक लागून खंय कांय दिसां मदें तुफान येवन बोट बुडली. बोट बुडटा सगले खबर हो पीटर रिचली खंय एका एक वस्त मेवतोच त्या वस्तू घट वेंग मारता आनी साल्वार जाता. तितले म्हणसर दुसरी बोट पावता. दुसरी बोट ह्या पीटर रिचलींत आपल्या बोटीन घेता आनी वेता. दुसरी बोटूय वेताना खंय इश्टानो तुफानाक सांपडटा. दुसरी बोट बुडटा. सगलो लोक मोत्ता. पीटर रिचलीच वाचता. कांय बोट्यो थंयसर वेताल्यो खंय. एके बोटीन ह्या रिचलीक पडलो. थंय येवन खंय ताका साल्वार केलो. ह्या तिसरे बोटीन ताका घेवन वेताना खंय कांय दिसां मदें ही बोट खोळपार आडोवन खंय ही बोटूय बुडली. चवथी बोट बुडून खंय सगले आसले नासले खाबार जाले. फकत पीटर रिचलीच साल्वार जालो. आनी हे म्हणसर खंय पांचवी बोट आयली. पांचवी बोट येवन पीटर रिचली घेवन ऑस्ट्रेलिया थंय सिडनी थंय वचूंक ताणें सुरू केलें जाल्यार कांय कारणाक लागून खंय इश्टानो ही पांचवूय बोटूय बुडली. पूण ओरचोड्यांनी मिलाग्रिनी पीटर रिचली वाचलो. आतां सवी बोट निमणी बोट द सिटी ऑफ लीड्स म्हणलेली खंय थंय पावोंक सोदता. पीटर रिचलीक त्या बोटीन घेता. बोटीन घेवन सिडनी वचूंक खंय ताची यात्रा चालू आसता. कांय दिसां उपरांत खंय हो पीटर रिचली जो खाबार जालोलो 1 2 3 4 5 अपसो एकाक सामून खाबार जाल्लो स्लोली खंय वखदां घेवन रेस्ट करून गोठ जाता. गोठाय ताका मेळटा. एका दिसा खंय इश्टानो ह्या बोटीचो कॅप्टन पीटर रिचलीस येवन म्हणटा बाबा मातशें एक काम कर रे. आनी हो पीटर रिचली म्हणटा कॅप्टन तुका जाय तें सांग हांव तयार आसा. कित्याक तुवें म्हाका साल्वार केल्लो आसा. हांव मरोंक पावलोलो. तुवें म्हाका जिवी दिला म्हणटोच तुका जाय तें सांग. आनी असले वेळार खंय कॅप्टन ह्या पीटर रिचलीक सांगता आमचे ह्या बोटींत एक जाणटी ओस्तरी आसा. कांय म्हयने जाले ही आमची यात्रा आमी करता. आनी ही यात्रा जेन्ना सुरू जाल्ली ही जाणटी ओस्तरी सगल्यांच्या मोगाची आसलेली. कित्याक सगळ्यां थंय वचून ती उलयताली, सेवा करताली, रांदून खंय दुसऱ्यांकूय वांटताली. सगलो लोक खुशाल आसलेलो. कांय म्हयन्यान ही ओस्तरी दुयेंत पडली. आनी हो कॅप्टन पीटर रिचलीक सांगता आयज ही ओस्तरी मरणाच्या वेळार सांपडलेली आसा. जेयना, वखदां घेयना, उदक पियेना, कांयच करिना. फकत एकूच मागणी करता सायबा म्हजी काकलूत कर आनी निमणे पावटी तरी म्हज्या पुताक म्हजेशी हाड. आनी हो कॅप्टन म्हणटा पीटर रिचलीक ही ओस्तरी आमकां सगल्यांक वळखता.
आमकां सगल्यांक वळखता. ह्याच कारणाक लागून तूं वच, त्या वस्तुरीशी वच आनी तिका सांग तूं तिचो पूत म्हणून. ती तुका वळखची ना, मरणाचे वेळार सांपडलेली आसा, बेडेर आसा, न्हिदून आसा, वळखना दुसऱ्यांक. आनी हो पिटर रिचली तयार जाता ह्या वस्तुरेक भेटोंक. तिचेशी पावतूच खंय इश्ट न्हू. हो पिटर रिचली खंय ते वस्तुरेक म्हणटा माय. आनीक ही वस्तुरी खंय बाबा आयलो तूं, ताका गोपांत घेता आनी प्राण सोडटा. तिचो आवाज आयकून पिटर रिचली गोशान रडटा, कित्याक ती जावन आसा सारा रिचली, पिटर रिचलीची आवय. मोगच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, देवाची विस्मिता, एके आवयन मागलेले मागणे ही गोंडणी केली भशेन आयज हांवें सांगलें. कित्याक हांव जाणा तुमी मोगाळ बाबा भयणांनो, तुमी आमचे पासत मागतात. हे एका आवयच्या मागण्या वरवीं 5 बोटयो बुडल्यो, तरी आसतना हो तिचो पूत मरोंक ना. परतें जाल्यार ह्या पुताक ती आशिल्ली देखून हो पूत घोडे तिका विसरलेलो. हो पुतान घोडे तिका सांडलेली, पूण देवान हे वस्तुरेक सांडूंक ना. 5 बोटयो लेगीत बुडल्यो, पूण पिटर रिचली मरोंक ना, कित्याक आवयचे मागणे. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, घोडेक पिटर रिचलीन आवय सोडलेली संवसाराच्या जाणवायेन, पूण देवाच्या जाणवायेन आवयन आपल्या पुताक आपल्या गोपांत घेतलो. मोगाळ क्रिस्ती बाबा भयणांनो, असली जाणवाय, ओत्मीक जाणवाय, कितें बरें कितें वायट तें आमकां गरजेचें. पवित्र पुस्तकांत जायतीं उदाहरणां आमकां मेळटात. जंय जेजू म्हणटा रुंद न्हय अशीर दारवंट्यांतल्यान भितर सरात. जेजू म्हणटा म्हजी उतरां आयकोन तुमचें घर खोडपार बांदार, रेवेर न्हय, पिशार न्हय, शाणी मनशां जायात. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, पाद्र आग्नेलान आपल्या जिवितांत हेंच केलें. संवसाराचें शाणेपण न्हय, देवाचें शाणेपण. आनी देवाच्या शाणेपणान हो पाद्र आग्नेल, मान्यवंत आग्नेल, आपलें जिवीत देवाक जाय ते भाशेन जियेलो. हांव जायते फावटी म्हणटा, असोक्त आसलेलो तो, दुयेंत आसतालो तो, तरी आसतना देवाच्या वावरांत मिसळ जावन हांगा थंय वचून देवाचें उतर परगटूंक तो राज्य आसलो. कित्याक आकारणी ही ओत्मीक आकारणी वरवीं आपली ड्युटी ताणें पेटोवन दवरलेली, जाणवायेची ड्युटी. मोगाच्या क्रिस्ती बाबा भयणांनो, आयज आमी तुमकां सगल्यांक उलो मारता. आमी जाणान जायत्यो वस्तू, कितें बरें आनी कितें वायट तें. बरें तें आमी सोदुया, बरें तें आमी आपणावया. आनी हें आपणायतली जाल्यार जाणवाय आमकां गरजेची. जाणवाय मेळटली जाल्यार ओत्मीक आकारणेन आमचें जिवीत जिवोवची गरज. हे पवित्र मिसांतल्यान मान्यवंत आग्नेलाक फुडें घालुया. ताणें जरी तर असले जाणवायेन आपलें जिवीत जिवन आपल्या मोगाची, आपल्या भोगसण्याची, आपल्या शांतीची, आपल्या कुरपेची ही ड्युटी ताणें दुसऱ्यांक दिली जाल्यार आमी असलीच ड्युटी आमच्या कुटुंबांत, जावं आमच्या भावा भयणां सवे, आमच्या आवय बापाय सवे, आमच्या भुरग्यां सवे, असलीच ड्युटी आमी दुसऱ्यांक दिवंक ही जाणवाय ह्या पवित्र मिसांतल्यान आमकां सगल्यांक मागुया. सगळीं उबी रावया आनी एकाच ताळ्यान आमचो बाबार्थ आमी उच्चारुया. सत मानता देवा, सुर पदवीदार बापा, सर्गार आनी पृथ्वीचार रचणारा, आनी जेजू क्रिस्तांत जो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीत अकवार मरेथान कोसले ताका कुस्सा सोडलो, तमेलो ताका की पिलो, तमेले मोले गेलो, तिसऱ्या दिसा मेलण्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गार चडलो, सोर पदवीदार देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय,
तुवें त्या जिव्यान मेल्ल्याची मुसोबी करूंक येतलो सोत मानता पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे बोगसणे कुडीचे जेवणपण सासणाचें जिवीत आमेन. मोगाल बाबा भयणीनो, ह्या संवसारान पेटलेल्यो दिवल्यो कश्यो जावन देवाचे जाणवायेन बरोवन दुसऱ्यांक उजवाड दितली जाल्यार आमकां मागण्यांची गरज. हे वेळार आमी केरीत भाशेन आमची मागणी सुर्गीच्या बापाक उबारुया आनी आमच्यो गरजो ताचे फुड्यान धरुया. इगोर्स मातेच्या वडिलांक पाप साहेबाक बिस्मांक आनी धार्मिकांक जाणवाय आनी आकारणी फावो केल्या पासत आमी तुका दिनवासतांव बापा. आमचे पवित्र सोबेचे ओत्मिकायेचें मार्गदर्शन सगल्या वांगड्यांक दिवंक पावूं आनी आमच्या पावलांक उसवाड जावं म्हूण देवा लागीं मागुया. विश्वासात मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. बापा, सरकारी कारभाऱ्यांनी जाणवायेन नितीन आनी मोयपासान निर्णय घेवंक आनी समाजांत शांती आनी उदरगत करूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. मानिवंत आग्नेलाचें जिवीत आमचे फामिलीक देख जावन आनी आमी देवाचे जाणवायेक उक्ती रावूंक आनी ओत्मीक आकारणे वरवीं आमची वाड जावंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. दयाल बापा, गोरशेवंतांक दुबळांक आनी बारायलोल्या सोवें दोयाळायेन उदार जातोल्यांचेर तुजो केरीत आशिर्वाद घाल आनी बरे बोलाकेन तांकां दवर म्हूण बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. पवित्र सोबेन मानिवंत आग्नेलाक सांत म्हूण बेगिनूच परगटूंक आनी तो देवा मुखार आमचो मोदेस्ती जावन आमकां आत्मीक जाणवायेन मेळूंक आनी ताच्या भक्तीकरणांचो प्रोसेस फुडें वचूंक बापा लागीं मागुया. विश्वासान मागतां बापा आमकां दोयेन आयकून घे. सुर्गीच्या भोव मोगाल बापा, आमी तुजी भुरग्यांनी केल्ली मागणी भावार्थान तूं आयकून घे. जें कितें आमचे काळजांनी मनांनी आसा तेंवूय तूं शार्ती पावय. आयज केरीत भाशेन आमी पिडेंत आसलेल्यान जाणट्यांक आमच्या सगल्या भावा भयणाचो उगडास कोत्ता हांव. आनी केरीत पडीन ओत्मीक भावा भयणी जीं घरांनी आसात, अंतरुणार आसात, पिडेंत आसात, बरी भलायकी तांकां तांचो उगडास कोत्ता हांव. तांची सेवा, तांचे मागणी ओळखून घेवन आमचे पिलार संस्थे पासत आयज तांकांय आमी तुजे पांयाशी हाडटा आनी तांकां मागण्यांत उबारता. ही सगळी मागणी तूं आमची आयकून घेतलोय म्हणून आमी तुका दिनवासता.
क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Undia ani soya bori, tuka bapa nirotori. Amka ditau Jesu bori, amka ditau Jesu bori. Bapa amchi kirkol dana, Jesu चे मास्रोगो जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिटकून राव दी. बापा आमची किरकोळ दानां जेजूचे मास्रोगो जावं दी. सगळ्यांक आमकां भुरग्यांक तुज्या जेजूक सदां चिटकून राव दी. मोशा बाबा भयणीनो, हे मोजे आनीक तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मोनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पयसोबेच्या नांवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. मोगाल बापा, ह्या बलिदानांत तुज्या पुताच्या कोश्टा मरणाचो संभ्रम आमी चलयता. हे आमचे बेटवणी प्रसन्न जावन मानून घे आनी आमच्या दिसपटी जिवितांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर्वथाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मोरेतान जल्म घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासणाच्या जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, povit, dolbaraco सर्वेस्पोर tu. Povit, 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 dolbaraco सर्वेस्पोर tu. Sorgani संसार बोल्या, तुझ्या twój wołan. Sorgani संसार बोल्या, तुझ्या twój wołan. Utsorgi, 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 tuka zoj zoj. Sorvesporacie nawi, eta takazuj. Sorvesporacie nawi, eta takazuj. Utsorgi, 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 tuka zoj zoj. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हटलें, ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड,
तुमचे पासत समोर तुमचे. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हटलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनीक सासणेक कोरोराचें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोठ पोरगोठुया. Jezu, तुझे मरण आमी समोर उक्ताव, तुझे पुनर्जीवन पण आमी पोरगोताव. तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकताव. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापाक, फिलिप नेरी आमच्या गोवळी बापाक आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडूय. पुनर्जीवनपणाचो बरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागोदीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें पोरसोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवा माये सांगाती, तिचो पोती बागयोन तुसे बागयोन धर्मदुता आनी सोड काळी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा सोरवंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थन धीर घेवन सांगाता म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जाव, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जाव. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमची चुकलेली आम बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळण्या पडूं दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली सगळे पिडेंतली एक्सिडेंटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी सगळीं बरवाशान ओथरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सोडय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. त्या राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हटलें आनी आयज हांगासर एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेचे भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. जेजुनाल एकामेकाक मायमोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची कगलूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमची गगलूत कोर देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती वोच तो जेजू आपल्या आपोण्यांत मानेवंत आग्नेलाक आपयलो आनी तो आपोण्यांक तीर रावलो आयज आमच्या काळजान येवन आमच्याय आपोण्यांक तीर रावूंक आमकां बोड आनी गोठाय ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगलीं सुभागी Kursaco
तुजे फाटल्यान चलूंक दिवी दोनया म्हजो कुरीस उगलूंक बोली सायबा तुजे फाटल्यान चलूंक दिवी दोनया. जेसू आमच्या काळजान आयिल्लो आसा. एक गरीबोर आमचे दोळे बंद करुया. जेजू लागीं उलोवया. ताची गोठाय मागुया. ख्रिस्ती जिवीत जियेतली जाल्यार ताची जाणवाय गरजेची. एक गरीबोर हेंच जेजू लागीं मागुया. प्रार्थूया. खोनवल्या बापा, जेजूचे कुडी रक्ताचे पवित्र जेवणान तुवें आमकां दादोशी केलें देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जेवणा वरवीं आमकां फावो जाल्लें तें सुर्गीचें बोल खऱ्या मनान केल्ल्या साकरेन आमचे भितर थोकच्याक तुजो मोगाचो आत्मो आमच्या काळजांनी घाल. उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. आमचो सर्व वडील फादर नाझरेत आमचे मदें ना. ताचो प्रतिनिधी आमचो पिलारचो वडील फादर जोझफ फेर्नांदीस दिनवासनीची दोन उतरां उलयतलो. सगल्यांक तुमकां बरो दिवसान आवडयता. आयज आमी तुमकां पळोवन खरेकार खुशाल जाता. आमच्या हे मिशनरी काम फुडें व्हरूंक आमकां तुमचो जायतो तेंको. आयज आमी तुमकां आमच्या आत्मीक भाव भयणांक खेरीतपणी दिनवासता आनी देवाक आर्गां दिता. तुमच्या देण्या पासून तुमचो वेळ, तुमचो सॅक्रिफायस, तुमचो त्याग आमच्या मिशनरी कामाक तुमी अर्पण करतात आनी तुमच्या वरवीं आमचें मिशनरी काम जायतें फुडें वता. जायतें सोंपेपण आमकां मेवता तुमच्या मागण्या वरवीं, तुमच्या त्यागा वरवीं आनी तुमच्या बऱ्या कोरण्या वरवीं. आनी आयज तुमी साबार जाण हांगासर येयल्यान, ह्या मिसान भाग घेतल्यान आनी आमचे पासत मागलां, आमच्या मिशनरी सोसायटी पासत मागलां, आमच्या मिशनरी पाद्री पासत आनी माद्री पासत मागलां. तांचे पासत आमी तुमकां चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयज ह्या मिसाचें बलिदान आमकां भेटयलां आमचो आदलो ओत्मीक गुरू फादर लुसियान, आमचे आत्मीक भाव भयणाचो आदलो गुरू, ताकाय हांव दिनवासता. आनी फादर जोझफ आमचो आतांचो आत्मीक गुरू आमच्या ग्रुपाचो, ताकाय हांव चड आनी चड दिनवासता. कित्याक ताणें सगळें मांडून हाडलें, सगल्यांक तुमकां खोडीत केलें, सगल्यांक तुमकां एकवटायलीं, तुमच्या गांवांनी येवन विजीट करून तुमकां एकवटायलीं आनी ह्या मिसान भाग घेवंक तुमकां सोंपेपण दिलें म्हणून फादराकूय हांव चड आनी चड दिनवासता. आनी सगल्यांक तुमकां आनीक पावटी ह्या मिसान भाग घेतल्यांक आनीक ह्या ओत्मीक भाव भयणीच्या जोम्यान तुमी एकठांय जाल्यार देखून आमी तुमकां चड आनी चड दिनवासता. तशेंच आमचें मागणें दुसरीं आमचीं भाव भयणां जीं आसात दुसऱ्याय गांवचीं, जीं आजून पासून ह्या आत्मीक भाव भयणीच्या एकवटान वो जोम्यांत आजून मिसळ जावंक ना, वो जॉयंट जावंक ना, तांकांय आमचें आमंत्रण. तुमी जीं तुमकां
देव सुचयता जाल्यार फादर जोझफाक तुमी मेळचें आनी तो तुमकां समजायतलो, तुमकां कशे भाशेन ह्या जम्यान भितर सरोंक तुमकां आपलो आदार दितलो. देव बरें करूं. उत्मीक भावा भयणाच्या पंगडाच्या नांवान हांव आमच्या वडिलांक फादर नाझरेताक आनीक फादर जोझफाक किरीत दिन वाचता. हो पंगड चलोवंक म्हाका जाय तो आदार, मार्गदर्शन, आशिर्वाद, मागणी ते दीत आसात. थँक्यू सो मच फादर्स. गॉड ब्लेस यू. बरेच बरें मोगमाळ उत्मीक भावा भयणाच्या वांगड्यानो, आयज जाल्यार हांव खुशाल, कित्याक हांव तुमकां जायते फावटी म्हणटा वर्साक 9 फावटी हांव तुमगेर येता जाल्यार वर्साक 3 फावटी तरी तुमी आमगेर येवंक जाय. आनी आयज तुमी आमगेर मामागेर आयलीं देखून बरें दिसलें. थँक्यू सो मच. अशींच तुमी आमचे पासत मागतली म्हणून आमी आस बाळगिता. कांय कळोवण्यो किरीत इंतेसांवा पासत मिसा तुमच्यान ऑफिसांत दिवंक जाता. पिडेस्ताचेर कुंभसाराक आनी कावन्सिलिंगाक आमचे पाद्री सदांची भाशेन बसलेले आसात. आमच्या ऑफिसा भायर आमचे क्लार्क बसलेले आसात. फादर आग्नेलो स्कॉल आनी इश्ट हाचें सबस्क्रिप्शन घेवंक वो नवी सबस्क्रायब जावंक. इश्टनो, ह्या न्यूज पेपराचेर कोंकणी भाशेन तशेंच इंग्लीश भाशेन मॅगझिनाचेर आमी जायत्यो कळोवण्यो जावं पाद्र आग्नेलाच्यो, मानवंत आग्नेलाच्यो जे फावोर आमकां मेळटात त्यो, जावं कातोलीक घडण्यो ज्यो घडटात त्यो, जावं आमचे पिलार संस्थेचो वावर, ताचेर आमी छापून हाडटात. आमी मागता तुमचे थंय तुमी हे सबस्क्रायब करून आमकां आदार दितली म्हणून आदींच फुडें तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कोणूय ह्या पेंडोलाचो कोर्स दिवंक खुशी आसा जाल्यार आमच्या ऑफिसान तुमी मेवची. कालच्या दिसाक इश्टनो आमी एक सिडी पाद्र आग्नेल आमचे इश्टा आमी उक्तावणी केल्ली आसा. ती आमच्या पुस्तक शाळांक आनी बँडस्टँडाक विक्रेक आसा. आमी वर्सान वरोस आमच्या पावलांक उजवाड ही कोंकणी बायबल डायरी आमी उजवाडाक हाडटा. आनी हाचेर आमी कितें भाशेन दर दिसाचे देवाचे उतर ताचेर नियाळ आमी घालता. आमी मागता तुमचे थंय दर एक कुटुंब एक तरी ही बायबल डायरी व्हरूंक आनी वेले उपरांत ती वाचूंक आनी भाशेन देवाच्या उतरांतल्यान मजबूत जावंक आमी तुमकां सगल्यांक उलो मारता. आमचे सुमामजीण आश्रमांत पिलारचे पाद्री आमचे व्हडले सेमिनारींत सुमनाक 3 दीस मेडिटेशन नियाळ फकत अर्दे ऑर सुरू करची आसात. हे मेडिटेशन ओ नियाळ सोमारा दिसाक फाल्यां 13वेर, ब्रेस्तारा दिसाक 16वेर आनी शुक्रारा दिसाक 17वेर सकाळीं 10:30 ते 11 पर्यान आनी तशेंच सांजचे 5 ते 5:30 पर्यान आमी कोत्तेल्या. तुमी येवन ताचो फायदो काडचो. मोगाळ इश्टनो, पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन जायत्या जाणांनी देवाचो आशिर्वाद अणभवलेलो आसा. आयज रिता कोस्ता पारोडातान अशें सांगूंक लायता, म्हज्या पुताक आनी सुनेक 100 वर्सां पर्यान भुरगें नासलें. हे वेळार हांवें मानवंत आग्नेला लागीं भावार्थान मागलें, म्हज्या पुताक आनी सुनेक भुरग्याचें देणें फावो कर म्हूण. मानवंत आग्नेलान म्हजें मागणें आयकलें. म्हजी सून 100 वर्सांनी गर्वेस जाली. आमी सगळीं खुशाल. पूण 8 म्हयन्याची आसतना गर्भांत बेबीचो मुवमेंट जायना जालो. तेन्ना परत हांवें मानवंत आग्नेला लागीं मागलें बेबीचो मुवमेंट जावंक. ओर्चोऱ्यांनी बेबीचो मुवमेंट सुरू जालो आनी नॉर्मल डिलिव्हरी जाली. हांव काळजांतान देवाक दिनवासता आनी मानवंत आग्नेलाक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक मागता. केलेले मागणें देव जिरूल आयकता. म्हणटूच आमचो भावार्थ जागोवया. आयज आमी आमची मागणी, आमची इतेसावा, आमचे प्रश्न, आमचे कोश्ट घेवन आयिल्ले आसतना मोगाळ इश्टनो आमचो भावार्थ जागोवया आनी आमची ही सगळी मागणी एकठांय करून पाद्र आग्नेलाच्या मजतीन देवाच्या हातान घालुया आनी सायबा आमची काकलूत कर म्हणून पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. गोट्टात आनी निमेर पडची आमी पाद्र आग्नेलाच्या नोवेनांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणें.
सोर पदवेदार देवा आमच्या सुर्गींच्या बापा आमचे सोडवणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मोनान आमी ओळखता आनी तेच खातीर तुज्या विचून काडलोल्या सेवका उदेशी ओर चोरया लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशी परी चलोवंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मानियोंत आग्नेल एक नामणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मानियोंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान मागता तशें जाता मानियोंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनोदबरी जिवितांत भागीदार जाला म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुजी गरज बावार्थान उबार. एक खुणा कोशी फावो कर म्हूण विनयता मानियोंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणे अगणीत काकुतीच्या देवा सोड पडपडून तुज्या पांयां सोशी आमी मागताव वळा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणांक उपकारता जाल्यार मानियोंत आग्नेलाक साताचो मान फावो कर आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोट पुरगोटणे उदेशी मागता आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडेवंताचेर मागणे एवांजेल रोजार आमी जी दुयेंत आसा दिसता हे मागणे आमी तुमचे पासत किरीत करता गोडी तुमकां जायते जाणांनी सांगलेले आसा दुयेंत आसात आमचेय पासत मागात म्हणून तांचोय उगडास करात तांचेय पासत मागात. सर्वेस्परा आमच्या दयाळ आनी काकलुत्सार बापा आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुख्यो भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारान धाडलोय तुजे लागीं आमी खालतेपणी मागता हे आमच्या पिडेवंत भावा भयणांचेर बलेपणान तुजो किरीत आशिर्वाद घाल तांकां कुडीची घटाय ओतम्यांचे तीरपण दुखी कोतींनी सोंसणीकाय भलायकीची पूर्णताय दी तांच्या जिवितांत तुजी शांती खरो मोग आनी बलेपण भरपूर आसूं तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेर बावाड धरूं आनी तुका ती अणभवूं हे पुरी बाबा भयणाचे एकवटान ती सदां काळ जिवू आनी संतोशान तुका वाखाणू तूं जो जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन. उबी रावया. मी सोमतोच ओत्मीक भाव भयणांचे वांगडी जे आसात मातशे फाटलीं कदेलां घेवची. मी सोमतोच ओत्मीक भाव भयणांचे पोंगडाचे वांगडी मातशे फाटलीं कदेलां घेवची कित्याक तामील मीस सुरू जावची आसा. तशेंच ओत्मीक भाव भयणांचे लिडर्स जे आसात तुमी तुमचे कॅलेंडर व्हरचे. सर्वेस्पर तुमचे सभे आसूं आनी सोर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. रोजनारा स्वर्गा संसाराच्या हृदया बापा मोगाच्या आशेता लार्यूक तुझी पोरजा altarat man padagnela porvoshan kor